हवामानाचो अभ्यास करपा खातीर बसयल्ले मेवळी सत्तरीचे हे पयले स्टेशन जावन आसा। अशी आनीक 4 स्टेशनां गोंयांत जावपाची आसात। ही हवामान स्टेशनां खोतीगांव, मोर्ल्या, वाळपय आनी बोंडला जातली। ह्या स्टेशनांक लागून गोंया वाऱ्या पावसा सयत हवामानाचो हे डाटा मेळटलो। गोवा राज्य आमचे PCCF राजीवजी, उमाकांतजी, सौरभ आणि पुराय टीम आणि आमची सरपंच संध्या विनोद शिंदे बाकी आम्ही सगळे जे हांगा आणि ह्या गांवचे परिसरातले सगळे आमचे भाव भयण आणि हांगासरले स्थानिक पंच मानकर आणि मेन म्हणजे कितें की हे जे मॅपिंगा खातीर हे जे आयज हो आमी जे 5 कडेन ह्या लोकेशनाचेर आमी हे कितें इम्प्लिमेंट केल्लें आसा हेच्या माध्यमांतल्यान जायते इन्फॉर्मेशन आमकां गावतले। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक गावतले। गोवा पयलें राज्य आसा देशान जे खंय प्रोटेक्टेड एरियाजान आनी फॉरेस्ट वायल्ड लायफ सँच्युरीन हे सगळे फेसिलिटीज उपलब्ध केल्ले आसा। ह्या माध्यमांतल्यान तुमकां मॉइश्चर कंटेंट, सॉयलाची कितें परिस्थिती आहा, कितें पावस कितलो जाता, हे इतर कांय जे इन्फॉर्मेशन जे लागता हे सगळे इन्फॉर्मेशन ह्या माध्यमांतल्यान ते ऑटोमॅटिकली डेटा थंय कलेक्ट जातले। म्हणून हांवें तांकां विनंती केल्ली की सॅटेलायट कडेन बी ते ट्रान्समिटर घालून ते टायअप करपाचे ह्या एक 15-20 दिसां भितर करपाचे, कित्याक एक हायटेक अशी एक पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ज्या माध्यमांतल्यान आमकां वेगळे तरेचे इन्फॉर्मेशन गावूं शकता। ते रिसर्चा खातीर जायते लोक तेजो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेजो वापर करूं शकता। बाकी तुम्ही पळयलां की IMD तेजो वापर करूं शकता आनी बाकीचे जे रिसर्च ऑर्गनायझेशन्स आसात ते वापर करूं शकता। आनी म्हाका दिसता हेजो फायदो भरपूर जातलो। म्हाका आमकां ओवरऑल मॅनेजमेंटान फायदो जातलो आनी जे कोण रिसर्च करतात त्या लोकांक फायदो जातलो। पद्माकर केरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।